खुबशा फावटी सांगलाय बीन यूथ असल्या कारणान तुम्ही लोकांकडे युथांकडे पावतात. युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतलें? म्हजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले, म्हणल्यार एड्युकेशन, मागीर एग्रीकल्चर, ट्युरिजम आनी वुमन एम्पावरमेंट आनी ऑफकोर्स यूथ सेंट्रीक. सो गोवा तुमी कशें पळयता फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, खास करून युथांक जॉब्सां बद्दल उलयतना? एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा. तुमी ताच्या खातीर काम करतले मॅडम? करतली आमी. आनीक कितें इश्यूज मेजर आसा जे सावथ गोवाक पर्टेनिंग करता अशे इश्यूज तुमी जे उखलपाक सोदतले इन सेंटर? आतां सद्या प्रिलिमिनरी आसा, आमी मागीर सगळे आमी दितली. तुमचे कडेन अजून पर्यंत तशें काय हें जावंक ना अशें लोकांनी काय निवेदनां हाडूंक ना मॅडम? कितें लोकांचें अशें ह्या एरियाजान म्हणलें हांवें स्किलिंग म्हणल्यार एड्युकेशन, ट्युरिजम, एग्रीकल्चर, वुमन एम्पावरमेंट आनी यूथ सेंट्रीक. थँक्यू.